PWDचे ऑफिशियल्स आता मेळपा येयले तुमचे आमचे पर्वरी कामाचे रिव्यू आशिल्लो ओके रोड roads and water supply. So since we had come here, instead of going on Healy's office, we requested them to just come here so that we can कित्याक आमचे सगळे फायल्स क्लियर जाल्ले आसा. सो रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स इज अ प्रायोरिटी. सो कित्याक जावनाका तो प्रश्न आशिल्लो. सो ते आमी सॉर्ट आउट केला. येन सांगला आपूण रिव्यू घेता म्हणून. आनी आय थिंक बाय एप्रील वी नीड टू हॉट मिक्स ऑल द रोड्स ऑफ पर्वरीम वीच हॅव बीन कित्याक अंडरग्रावंड केबलिंग जालें. सगळ्यान प्रॉब्लेम केले आमकां तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या कॉन्ट्रॅक्टरान. There has been, I can make a charge on the subdivision of electricity department in Porvorim that they have done a very careless and negligible job. Chief engineer has not been responding to the issues, and I have personally put it across to them that these are issues which will be basically substandard. I am writing a letter to the power minister also in this regard की जे काम केला ते म्हाका मात्तूय विश्वास ना. पयरच्या रातीक हांवें जेन्ना पयलां काम तेन्ना ते 4 लेबर काम करताले. Neither was electricity department available, neither the contractor supervisor also. So I think तसले लोक जे काम करून वता हॅव टू शो द अकाउंटेबिलिटी की ते वतले आनी थोड्या वर्सांनी आमकां त्रास जाले जाल्यार हे आनी खंय आसतले डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आनी खंय ट्रान्सफर जाल्ले आसतले भोगतले आमी. आय थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड टू बी फिक्स्ड एंड इफ द पावर मिनिस्टर आय थिंक विथ हीज इंटरवेंशन एंड अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर इंटरवेंशन आय विल आस्क फॉर अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन दिस and a letter also of the substandard works that have been carried out at various points with necessary documentation will be sent to the power minister. म्हाका दिसता ह्याच्या खातीर आमकां रस्त्यांक चड त्रास जाले आनी आतां तें रिस्टोरेशन जावप इम्पॉर्टंट आसा म्हणून PWD रोड्सा कडेन रिव्यू आशिल्लो. रेग्युलरायझेशन ऑफ केसीस खूब जाणांनी 10,000 पयले मारिल्ले. ते रोखाची स्किमीच्या अंडर विच आर नथींग गॉट टू डू वीथ म्हजें घर. इन्स्पेक्शन जाला सर्वे जालो जाल्यार इट हॅज टू फायल शेड बी प्रोसेस्ड. इल्ल्यांचे 10,000 रुपया घेतले पूण इन्स्पेक्शन जालेंच ना आनी त्या खातीर ते केसीस आर पेंडींग. त्यो केसी कश्यो फॉवर्ड व्हरप करून दिवप हे विचार. बाकी तुमकां हाज्या पयलीं सांगलें तशें वेदर इट इज केसीस रिलेटेड टू म्युटेशन पार्टिशन 103 जे बारीक बारीक केसी मुणकारी टेनन्सी ते मनशा खातीर ते चपलां झरयत आसता. वी नीड अ पर्टिक्युलर टायम ऑफ डिस्पोजल आनी ताचे खातीर लॉंग डेट दिवच्या पेक्षा शॉर्ट डेट दिवन टेकिंग द मॅटर इन टू कन्सिडरेशन वॉट एवर डिसिजन एंड ऑफ द डे दे आर कॉज ज्युडिशियल ऑथॉरिटीज जाल्ल्यान वी कॅन ओनली आस्क देम फॉर स्पिडी डेट्स एंड डिस्पोजल. whoever has to get justice has to get justice, but case has to be disposed. And ताज्या खातीर ह्यो थोड्यो गजाल्यो we had come to discuss. Every म्हयन्यार येतल्यान we will also extend our people of Bardez to come and give their तांचे कितें केसी आसताले on a prescribed date before, so that they are also able to come and resolve their issues. The office of additional collector, deputy collector, Mamlatdar in this office are quite cooperative. And ताज्या खातीर ते विशय फक्त एक्सपर्टायट करून जाता इतले रिजॉल्व करप हो आमचो प्रयत्न आसा. तर रोड्सांची आमी वी हॅव हॅड अ इश्यू रिव्यू ऑफ द रोड्स ऑल्सो. आनी कित्याक रोड्स पर्वरी आमचे खास करून आत्तां हांव म्हणटालो की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज कॅरीड अ व्हेरी सबस्टँडर्ड टायप ऑफ वर्क below quality, no inspection, no proper supervision of electricity department subdivision in Porvorim. आणि प्रॉब्लेम्स कंटिन्युअस सांगून हांवें स्वता WhatsApp आमचो ग्रुप आसा तातूंत घालून द चीफ इंजिनियर येट टू रिस्पॉन्ड. आनी म्हाका दिसता असली जेन्ना जाता फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड इट इज टायम दॅट वी नीड टू एक्ट ऑन दीस टायप ऑफ पीपल who find themselves not responsible to the people whom they are deployed for. They are public servants and they are paid at the taxpayers' money. जे कामां जाता योग्य तरेन जावची म्हणून आमी तांकां सांगता. आनी पावर डिपार्टमेंटान जे त्या तरेन आमच्या हातून काम केलां अंडरग्रावंड केबलिंग ताजो प्रॉब्लेम पूर्ण पर्वरी आमी रस्ते फोडून काबार केलो. ताजे खातीर लास्ट 2 म्हयने दिगंबर कामतीन आमकां आनी मुख्यमंत्र्यान हेल्प केल्ल्या खातीर वी आर एबल टू गेट द फायल्स एप्रूव्ड फॉर वीच हॉट मिक्सिंग वील स्टार्ट. सो वी वॉज द रोड्स टू हॅव अ रिव्यू वीथ सिवरेज इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सप्लाय सगळीं कामां जितली आसा ती आमी बंद करपाक लायिल्ली आनी हॉट मिक्सिंग चालू करपाक. कित्याक खंय एक लिमीट आसता आनी हे मेन कल्प्रीट आय वूड से हू हॅज फावंड नो अकाउंटेबिलिटी एंड आय वूड चार्ज हिम वीथ सबस्टँडर्ड बिकॉज आय विल नॉट डॉक्युमेंटेशन टू प्रूव दॅट. पयरूच अशी गजाल जाली की रातचें काम चालू आशिल्लें आनी रातचें पर्वरी काम आसतना 4 लेबर रस्ते फोडटा पायपलायन फोडटा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एकटोय हो ना इंजिनियर ना आनी तो कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझरूय ना. मागीर कामां चल्ल्या जाल्यार कोण करता आनी इतल्या डेप्थाचेर केबल ले करता.
आता स्वतः आय वॉज अ विटनेस टू इट अँड आय गॉट इट रेकॉर्डेड. सो आय थिंक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वील हॅव टू आन्सर कित्याक फाल्यां हे इंजिनियर ट्रान्सफर जातले सी आनी खंय वतलो आनी त्या टायमार परत आमकां लोकांक त्रास जावंक जायना इलेक्ट्रिसिटीचे. ताजे खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग इज अ सेन्सिटीव इशू. दे शूड हॅव हँडल इट सेन्सिटिवली. But this is a very clear charge on this subdivision work which has happened under this contractor, whoever it is, Swastik ka kon ashilo, who has just haphazardly cut the roads. काबार केले आणि रिस्टोरेशन सुद्धा नाव ना. आज आम्ही एक सांगून मुख्यमंत्र्याचो आणि दिगंबर कामतीचो हेल्प घेऊन वी आर ट्राय टू रिस्टोर द रोड्स अँड ऑल्सो पुट द थिंग्स इन प्रॉस्पेक्टिव्ह. पूण आय एम ऑल्सो मेकिंग अ लेटर व्हेरी क्लियर टू द पॉवर मिनिस्टर, कीपिंग चीफ मिनिस्टर इन द लूप, की टायप ऑफ वर्क दॅट इज हॅपन डन बाय द पॉवर डिपार्टमेंट. काम बंद करूंक लागले आनी काल परत फोडला. 2 दीस लोकांक उदक ना. म्हणजे जेन्ना डिपार्टमेंटाक म्हणजे अशें कितें काय म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक फक्त पडला की बिलिंग कर, ताका सोड आनी काबार कर काय म्हणून. सो हो प्रश्न पडला विच आय वील फायंड अ व्हेरी क्लियर आन्सर फ्रॉम द मिनिस्टर कन्सर्न इट सेल्फ. बट दीस इज नॉट डन आनी ताजे खातीर रोड्सा कडेन रिव्यू घेवन तोय वी हॅव आस्क्ड फॉर द फुल्ली चार्ज. नेग्लिजन्स कोणाचो आसूं शकता कितें दिसता? पळय, पॉवर डिपार्टमेंट जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वर्क ऑर्डर इश्यू करता खंयचेय डिपार्टमेंट करता, सुपरविजन ऑफ द डिपार्टमेंट इंजिनियर आनी तांचो सुपरवायझर इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टराचो आसपाकूच जाय. दोगांची एक जबाबदारी आसता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टराचो इंजिनियर ना सुपरवायझर. जेन्ना कोणूच ना आनी 4 लेबर 6 लेबर धरून काम करता जाल्यार कितें काम चलना हें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? फाल्यां जॉयंट आसता अंडरग्रावंड केबलिंग, बाकीचे विशय आसता. कोण हूल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाल्यां कोणाचेर फिक्स करपाची? थोड्या तेंपान हे ट्रान्सफर जातले, प्रमोट जातले, वतले, भोगतले आमी फाल्यां. आनी ताच्या खातीर ही जबाबदारी तांणी घेवची पडटली. दे वील हॅव टू गिव मी अ पेपर सेईंग दॅट एन्डोसिंग that the work has been done, quality सगळे केला म्हणून, with people named saying that we are ready to take the responsibility. Who are as a chief engineer or as a AE concerned, they will have to give us the letters. सर, आयचे भेटी दरम्यान हांगा अशें कळून चुकलें की हांगा डेट पे डेट जातात. हांगा जे अधिकारी वर्ग आसा किंवा कर्मचारी 20 ते 25 वर्सां जालीं हांगा एकाच ठिकाणी सरकारी जावं जावन बसलेले आसा. हें एक कारण आसूं शकता अशें दिसता तुमकां? आसा नांव दी मरे. म्हाका दिसता सरकारान योग्य ट्रान्सफरी केल्ल्यो तरी जावंय जावन बसले जाल्यार तुमकां खबर आसा मागीर सेपरेटली नांव दिल्यार जाता. आमकां जावंय नाका, आमकां काम करचें जाय. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.